भाऊचे 50वे पुण्यतिथी निमतान वर्षभर कार्यावळी तेन्नाचे गोंय आणि आताच्या गोंयचेर चर्चा। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारी शाळा वर्सा भितर चकचकी। आज राजकारण पैशा बगर जायना, लोकांचे हात उदारे। पैसे मोडीना जाल्यार आमदारांक घर बसचे पडटले। भाऊच्या टायमार राजकारण वेगळें आशिल्लें, आमदार मायकलाची रजावां। फुडल्या वर्सा भितर पणजेक रिन्युएबल एनर्जी शार करपाचो प्लान। मुख्यमंत्री म्हणटा पणजे सरकारी खासगी आस्थापनाच्या बिल्डिंगेचेर बसयतले सोलर पॅनल। सारगांवा सोंसोडो नाका, मायकल म्हणटा भायलो कोयर हाडीत जाल्यार कॅपॅसिटी फूल जावन पडटल्यो घाणी। मडगांव सावन कोयराचे ट्रक येतात म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ। लोकांक नाका तें सरकार लोकांच्या माथ्यार मारिना। भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल सध्या फाटी घेतलो तो ताचो दाखलो। विरोधकांच्या भुमिकेचेर बीजेपीचो बाण, यू टर्नाचेर रजाव। बायोमिथेनेशन प्लांटाच्यो मडगांवां एसजीपीडीए मार्केटा भायर घाणी हळशीक भायल्या भायर चल्ली साळ न्हंयत। लोक म्हणटा पालिकेन उपाय काडचो। चौदा तारखेर जावपा आशिल्ले दुसऱ्या जनता दरबाराच्या सुवातींत बदल। केपें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पेडणे उद्देग मंत्री माविन गुदिनाचे हजेरेंत दरबार। म्हापशां हे खेपे ना। बेतकेसान माशेलांत येवपी मालाचो ट्रक जंक्शनार उमथलो। लोडाच्या ट्रका पंगड 3 मोटारसायकली, एक 4 व्हीलर। ट्रकाचो ड्रायव्हर जीएमसींत एडमीट। गोंयचो एथनवाद संवसारीक अंडर 12 नंबर 1 ब्लीज चॅस प्लेयर। 15 वर्सांचे पिराये मेरेन भारतांत सगळ्या पिराय गटांत नंबर 1 ब्लीज चॅस प्लेयर। भाऊ बांदोडकार स्मृती चषक परत सुरू। भाऊच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान चषक। मुख्यमंत्री म्हणटा फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर सर्ती जातल्यो सुरू।